प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 5वा विसवोर बोड 21 ते 43 पर्यंत. Mark chapter 5 verses 21 to 43. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू नव्यान ओड्यार सोडून दर्याचे पेळे तोडी वेतोच लोकांची वोड उरपून ताचे सोरशी एकटवली आनी तो दर्याचे दोडेर आसलो. तेन्ना जायरूस नांवाचो एक देवस्थानाचो अधिकारी आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन अशें लाल येवन मागलें, म्हजी धूव मरणाच्या तोंडीर पावल्या. ये आनी तिचेर तुजे हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचून दी. अशें ताचे कडेन लाल येवन मागलें आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुष्कळ लोक ताचे फाटल्यान वेतालो आनी ताका चिंचतालो. 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली थंय एक बायल आसली. सोबार वैजाचें वखद करतना जायते सोंसूनय आनी सगलो आपलो दुडू खर्चूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण तिची गोत ओदीक पाश जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ताच्या वस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली, अशें तिणें म्हणलें देखून लोकां मदल्यान ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी तिणें फाटल्यान ताच्या आवरणाक हात लायलो आनी रोकडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या आंगान तिका भोगलें. आनी तेच घडयेर आपणाकडचो गूण भायर सरलोलो म्हूण आपणाचेच भितर रोकडोच जाणा जावन म्हज्या वस्त्रांक कोणें हात लायलो अशें म्हणून जेजून लोकां वाटेन पळोवन विचारलें. पूण लोक तुका चेंचता म्हूण तर तूं पळयताय आनी तोरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें ताच्या सिसांनी ताका म्हणलें. आनी अशें कोणें केलें तें पळोवन ताणें सोरभोंवती नदर मारली. तेन्ना भियोन आनी कांपून आपणाक कितें घडलेलें तें जाणा जावन ती बायल लागीं सरली आनी ताच्या पांयां पडली आनी सगलें सोत तिणें ताका सांगलें. ताणें तिका म्हणलें, तुवें म्हजे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आतां आनी तुज्या पिडेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंयच आसतना तुजी धूव भायर पडली. गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? अशें सांगूंक देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर तावन धाडलेले मनीस पावले. पूण ताणें म्हणलेलें तें कानार घेवन तूं भियेनाका, भावार्थ मात दवर अशें जेजून देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याक सांगलें. आनी पेद्रू, जाकोबा आनी जाकोबाच्या भावा जुआंवा बरोबर ताणें कोणाकूच आपणा बरोबर येवंक दिवंक ना. देवस्थानाच्या अधिकाऱ्या घरांत भितर सरतोच जेजून लोक व्हडल्यान रडटो आनी जायते सांगून विलापतो एक गोड बोल देखलो. भितर वचून तुमी कित्याक म्हूण गडबडटात आनी रडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां अशें ताणें तांकां म्हणलें. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून तालिता कूम म्हणजे धाकटें चेडवा उठ अशें ताणें म्हणलें आनी रोखडेंच चेडूं उठून भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं आनी लोक अजाप जावन भारी थोठाकलो आनी कोणाकूच हें गमयना जावन ताणें खोरायेन फर्मायलें आनी चेडवाक खावंक दियात म्हूण तांकां सांगलें. प्रितीच्या बाबणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू एका बायलेक बरी करता आनी जेजू जायरस जो एक सिनागोगाचो देव मंदिराचो वडील आसलो ताचे दुयेक तो पुनर्जीवन करता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आयचे आमी शिवर्तमान आयकलां आनी मी पळयता की ही बायल जी आतां इतली तिका पिडा आसली, 12 वर्सां ती रोगताचो बूट आसलो तिका आनी ती आपले पयशे वगडायल्ले, तिणें खूब त्रास केल्ले आपणायल्ले
आनी आतां तिका त्या दिसा बेगोनी फावो जाता. पूण भाव भयणीनो, आयची आमचो नियाळ आयज आमी ह्या बायलेचेर दवरिनासतना आमी जायरसाचे धुवेक जेजू कहो पुनर्जीवन करता ताचेर आमी नियाळ करुया. कितें घडटा? वो अधिकार वो जायरस म्हणून तो ह्या देव मंदिराचो अधिकार आसलो. आनी भाव भयणीनो, एका अधिकाराक देव मंदिराच्या आनी जेजू बरोबर कसलो संबंध नासलो, कित्याक तो अधिकार आसलो. तो एक व्हडलो मनीस आसलो. ताका एका भाशेन एका बिस्पा साहेबा भाशेन वा कार्डिनला भाशेन ताका हे पोजिशन आसलें. आनी ताका जेजू कडेन येवपाक आनी जेजूक विचारपाक हे ताका खालतो रावचो पडटालो. म्हणटच आतां तो पळयता की कोणाकूच ताच्या धुवेक बरी करूंक जायना. ताची धूव एकदम मरणाचे तोडेर पावल्या. आनी तो येता आनी जेजू फुड्यान येवन आख्खो लोक थंयचो जेजू कडेन आयकता. आनी तो थंयचो जेजू कडेन येता आनी सरपट पडटा आनी जेजूक नमस्कार करता. भाव भयणीनो, तो खालतो जाता. इतलो व्हडलो मनीस आनी जेजू ताका पळोवन ताणें इतलो आपणाक खालतो केला म्हणून जेजू उठ्ठा आनी ताचे बरोबर आपल्या धुयेच्या घरा जायरसाच्या घरा चलोंक लागता. आनी भाव भयणीनो, आमी पळयता की वाटेर ती एक बायल बरी जाता. आनी जेन्ना जेजू त्या वाटेर वेताना ताका कळोन येता की ह्या जायरसाची धूव भायर पडल्या म्हणून, ती आतां मेली म्हणून. पूण जेजू कितें सांगता? जायरसाक कितें सांगता? जायरस म्हणटा, भियेनाका, भावार्थ दवर. भाव भयणीनो, कित्याक जेजून ताका म्हणलें? आतां खबर येयली की ती धूव मेल्या म्हणून. ताका आतां खबर मेवता की ताची धूव भायर पडली म्हूण. आनी तरी जेजू म्हणटा, भावार्थ दवर. कित्याक काय? भाव भयणीनो, ज्या वेळार सकाळीं जेन्ना जेजू थंयसर आसलो, लोकांक शिकयतालो आनी जायरस येता थंयसर जेजूक नमस्कार करता, तो जेजू कितें सांगता? जेजू ये म्हणटा म्हज्या घरा, म्हज्या धुयेचेर तुजो हात दवर आनी तिका बरी कर. तूं हात धरशी जाल्यार ती बरी जातली. आनी ती उतरां जी जायरसान म्हणलेली जेजू म्हणटा, तीच उतरां जी तुवें सकाळीं म्हणलेली, तीच उतरां तुज्या मनान, तुज्या काळजान, तुज्या तोंडाचेर दवर. भावार्थ दवर की जें तुवें म्हाका मागलां तें घडोवन येतलें म्हणून. आनी जी तुका आतां खबर येयल्या, ती भायर पडल्या, ती मेली म्हणून, ताजेर तुजी चोत्राय दवरनाका आनी तुका तुजी मिलाप फावो जातली. भाव भयणीनो, जेन्ना ताका खबर मेवता की ताची धूव भायर पडल्या म्हणून, ताका सोंपें जातलें आसलें. ताका त्या उतराचेर, जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवर, भियेनाका म्हणून. आनी आतां एके भाशेन ताका खबर मेवता की ताची धूव भायर पडली म्हणून. ताका कितें जातलें? ताच्या मनान कितें जातलें? जायरसाच्या मनान इतले त्रास जातले. ताका आतां रडोंक येतलें आसलें. ताका आपलें तोंड उक्तें करून ताका इतलो राग येतलो आसलो त्या बायलेचेर, जो तितलो वेळ घेतला. कित्याक ती बायल आसली जी 12 वर्सां पिडेन आसली, ती थंयसर तिची आपली घोवायकी दिली, इतलो वेळ पिड्यार केलो. आनी तो आतां अधिकार, तो आतां इतलो रागबरी जातालो ताका. पूण तो ओगी रावता. तो जेजूचें उतर आयकता. तो जेजू ताका सांगता, भियेनाका, भावार्थ दवर. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ताचे बरोबर घरा येता, तो आतां ताच्या धुयेक जी मेलेली आसा तिका पुनर्जीवन करता. भाव भयणीनो, आमकां आयच्या शिवोर्तमानान कितें शिकोवन मेवता? कितले फावटी आमी आयकता दोतोरान कितें सांगलां. केन्ना आमी आयकता की आमच्या काजार जिवितांत कितले त्रास आसा. कितले फावटी आमी आयकता की आमकां आमचे दुडूनात. कितले फावटी आमी आयकता आमची भुरगीं आमकां त्रास करतात, भुरगीं आयकनात. कितल्यो वस्तू आमी आयकता आमच्या जिवितांत की कितें वायट चलता म्हणून. आनी आमी सहज म्हणटा की सगळें काबार जालें म्हणून, आमचें जिवीत कसलें वायट जालें म्हणून, कांयच बरें जायना म्हणून. पूण भाव भयणीनो, आयचें शिवोर्तमान आमकां एक शिकवण दिता की जेन्ना आमी जेजूच्या उतरा कडेन येता, जेजूचें उतर घेता, ताचेर नियाळ करता, आमी आमच्या मनाची नडसडणी करता, आमी परतून तें उतर उलयता आनी तें उतर सांगता तें आमी करता, तेन्नाच की आमकां जी आमच्या जिवितांत त्रास येयल्या, वायट आयला, दुयेंस येयला, पिडा येयल्या, दुडूना, हें ना, तें ना, हें सगळें बरें जाता. कित्याक? आमची जोत्रां आमी जेजूचेर दवरता. जेजू सदांच आपल्या उतराक विश्वासी. देखून भाव भयणीनो, आयज जायरसा भाशेन आमी ह्या देवाचें उतर आयकोया, देवाच्या उतरान रिगून रावोया, देवाचें उतर पाडुया, आमच्या मनाची नडसडणी करुया.
किती खबर येवनी, कसली वाईट खबर येवनी, कितें जावं आमच्या जिवितान, आमी आमची चत्राय जेजूच्या उतराचेर धरुया आनी तें उतर आमच्या काळजान धरून, मनान धरून, तोंडान धरून, आमची मनाची नोंदणी करून तें उतर पाळून हें जैतिवंत जिवीत जियोया जें जेजून आमकां दिला. खुर्सार जेन्ना तो आमचे पासून मेलो, सगळें सोंपारलें जेजून म्हणलें मरच्या पयलीं, आनी तें जें सोंपारलां, तें काबार केलां, तें आतां आमी भोगूंक आमी आयजतान आमी फुडें सरूया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.